सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को सोजा हे आमचे भाव आसात. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. हो भयणीनो किरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागुया आमचो हाय कोर्ट जो आसा आनी सुप्रीम कोर्ट आसा तातूंत जजीस आसात आनी आदवोगाद आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. भोव करून जेन्ना आतां नव्यान आमचो नवो सरकार आयिल्लो आसा आनी जायते निर्णय घेवपाक जाय आमच्या झाडां पेडांचे आमच्या दोंगरांचे, तेन्ना हायकोर्टाच्या जजीसांनी थोडेशे प्रश्न आमच्या सरकाराक घातलेले आसात भोव करून झाडां विशीं. जाल्यार कितें भाशेन आमी आमच्या ह्या जजीसां पासत ह्या आदवोगादां पासत हायकोर्टा पासत मागुया बरे ते निर्णय आमचे पासत घेवंक आनी आमकां सगल्या निसणटणांतले वाटावंक आमच्या हायकोर्टा पासत आयज कितें भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू आपल्या बापाशी वचूंक आपूण सगल्यांक कोडयतालो प्रवचनान. हांव वेतां तुमी वचूंक जायनात पूण हांव म्हज्या बापाशी वेतां आनी हांव म्हज्या बापाशी वेतां तुमकां वाट तयार करूं. आमचे पातकी जिवीत सोडून दिवंक आमी उदीक आनी उदीक ह्याच बापाची भुरगीं जावंक जेजू आमकां दिसपोटी उलो मारता. जिवितान जेजून दिल्लें वरदान आमी उदीक आनी उदीक आपणावंक आनी बापाच्या भुरग्याचें वरदान आमी खिरीत भाशेन आमच्या जिवितान भोव करून अणभवंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेर सदांच्याक वर मरी सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजी कुशी पाडून तिरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वीर आमच्या काळात तुजी भुरगीं वाडत वचूं आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परचोडूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत सदैता सासणाच्या सासना. लोकघंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोरये वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजसाचेर
आड उलोवंक लागली, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्याय? ह्या वरोण्यांत आमी मोच्चात, हांगा उंडो ना, उदोकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस कोच्चें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइसेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर गायल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइसेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विणवणेक कान दी. हांव उलो मात्ता तेन्ना वेगी म्हाका पाव. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती कोत्तली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपरवा कोरचो ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांतान सर्वेस्परान वडोव घालो. स्वर्गार तान पृथ्वीचेर ताणें दोयाल नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मन्नाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब, सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयकून घे. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांक तुमी मोरतल्यात. हांव वेतां तुय तुमच्यान येवंक जायना. जिदेवानी म्हणलें, हांव वेतां तुय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटूच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मोरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी स्वत मानिना जशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मोरतल्यात. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींचतान हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कोडोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजेच वस्तुंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशेंच हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयतालो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाऊ भयणांचें पयलें वाचप लोकगंतीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी
लोकगुंतीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा जशें सोरोप बुरजेक चापताले तेन्ना मोसेसाक देवान आज्ञा दिली पितूरचो सोरोप तूं एका उंच खांब्यार उबारून दवरतलोय आनी जांकां सोरोप चापतात ते ह्या पितूरच्या सोरपाक पडयल्या उपरांत ते बरे जातले कित्याक तांची नदर ह्या पितूरच्या सोरपाचेर पडटली तेन्ना ते सगळे वाचतले पातोक बाबा भयणीनो आमकां मरण हाडटा आनी आमी जेन्ना खरेंच पातकाक रडटा आमी पातकाक पाठ करता तेन्ना बाबा भयणीनो आमकां नवे जीव आनी देवाचो मोग फावो जाता जेजू आज हेंच कितें आमकां अशें तावें करता सगळें आपल्यान ह्या संवसारांत केलें तें बापाचे कुशे प्रमाणे केलें आनी आपूण बापातान आयला आनी बापातान परतून वेता म्हूण तो शिकोवन दितालो तुमी ह्या संवसारांत जियेतात खरें पूण तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात कित्याक नवसुर्णेचें मन तुमकां बिलकूल ना अशें जेजू तांकां शिडकायतालो आनी म्हणटालो जो कोण म्हजीं उतरां आयकतात जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका सासणीक जिवीत आसतलें कित्याक तो स्वताक गोवाय जाता तो स्वताक साक्षी दिता तो स्वता प्रमाणे आपलें जिवीत नवसरून जियेता हो भयणीनो तुमी सकयले हांव वयलो तुमी ह्या संवसारांतले हांव संवसारांतलो न्हय तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांव तुमकां सांगता कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी स्वत मानिनात जशें जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात खरेंच देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो जशें आदल्या कोरारान मोसेसाक देवान बाबा बीन आज्ञा दिली पितूरच्या सोरपाक उबारून उंच दवर तेच भाशेन जेजून आमचे खातीर आपूण मरून आमची सोडवण केली आनी खरेंच खुर्सार उमकळटना बापा लागीं ताणें आमकां सगल्यांक बोगोस म्हूण विनोती करून प्रार्थन मागलें बापा तांकां बोगोस तें नकळत कितें मनशाचे पिसाळाय देवाची जाणवाय जायते पावटी घडीक देवाची जाणवाय आमकां उडकूंक अवघड लागता देव तरेकवार आमच्या जिविता वरवीं आमकां जायते वस्तू दिता देणी फावो करता आमचें जिवीत नवसरूंक आनी व्हडली देणी देवान आमकां फावो केल्या ते जावन आसा ताचो एकलोच पूत जो आमचे खातीर मेलो आनी आमकां सोडवण फावो केली होच पूत दिसपोटी आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक उलो करता होच पूत आमचे जिविताचे अदीक आनी अदीक बरेपण आमकां दिसपोटी आमी आमचें मन जागृत करून दोळे उगडून आमचें जिवीत बरे तरेन सारूंक आमकां उलो मारता ह्याच पुताक आमी जायते पावटी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांतलो पयस करता जायते पावटी घडीक आमी पुताची शिकोवण आमी बेसार मायेन आमी जायते पावटी बेऱ्याखानार दवरता आज परतून एकदां जिविताची नवसरणी करूंक परतून एकदां तोच जेजू आमच्या जिविताचो माज जेजू जावन आसा जिविताचो मारूक जेजू आमकां खरें जिवीत दिता म्हूण समजून घेवन पातोक सोडून ताचोच पाटलाव करूंक आमी वावरुया हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया गायन घेऊया C33 पेज नंबर 42 C33 सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 कूड आनी आत्मा तुका दिता बापा कूड आनी आत्मा तुका दिता बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सर्वेस्पर मानून घेता सर्वेस्पराव हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं दोयेन आमची पातकां बोगोस आनी आमची
ओस्कोत ओतीर काडसा तुज्या मोगांत सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन व्हर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कड्यान सोदता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोडगोण दिताना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याची सुदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांची सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार व्हरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत वासोय सर्वेस्पराचे नावे अंतर्गत उत्सर्गीत बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुटले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबुलीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जेंपोर जोरीत मुखामोड उडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगातचो पोती बागेवन सुजे बागेवन धरून सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसता जी खुशी परमा तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन रुखा भितर सुदोय रुखा पाना फुला फळा तुझ्या सारखी खंयच्याच रानात वनात ना मेळटली पाना फुला फळा तुझ्या सारखी खंयच्याच रानात वनात ना मेळटली जिबे मोचे भितर नासोय प्रोसी झुजात राजा जिंकलो सोडवणारा मरण घेतले मरून मरणार तर सोयत वेले खुर्सा पावतो उबा दाखोय सोयती बोलता काढून सोय सोय खुर्सा आमच्या विस्वासाच्या रुखा भितर सुदोय रुखा पाना फुला फळा तुझ्या सारखी खंयच्याच रानात वनात ना मेळटली पाना फुला फळा तुझ्या सारखी खंयच्याच रानात वनात ना मेळटली प्रार्थुया सूर पुदविदा देवा आमच्या बापा आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताची आनी मोगाची ताण वाडूय आनी ह्या सुर्गीच्या देण्याचे चोरिशी वचूंक आमकां दिसान दीस सोदीक उर्बेवंत कोर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
शेनवारा दिसाक आमचे फिरगोचे सांतूस पासूस मिसाची बॅट 5 वरांचेर सुरू जातली. कॉन्फ्रारियाची मिटींग आसतली. Nosso Senhor de Bom Par आयज सांजे 6 वरांचेर. मागता सगल्या वांगड्यांनी आजीसा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पुदविदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया I5 पेज नंबर 118. I5. हांव तुजो इबाड्यो मोचे वाट पळयतासलो मोचे पापोन उपकार पळय दया कासन विसलो हांव तुजो इबाड्यो मोची वाट पळयतासलो मोशे पापोन उपकार पळय दया कासन विसलो गोर सोडून So